Materialare, pentru compania în nou त्या पुस्तकापासून अनुभव आम्ही घरी 2000 वर्षाआधी तुम्ही जेजू ख्रिस्त कल्वार पर्वतावर सेवन दिल्या वाटेने परत आम्ही चर्चा केली आणि त्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सुगंधाराचे कष्ट आणि बळबळे आमच्या डोळ्यांनी वीस पळोवच्या खातीर हांगासर आम्ही जमल्या बुडास्तवर ह्या भावांनो आणि भयणींनो आजच्या काळार त्याची सुमी जेजू ख्रिस्ताच्या रुपार आमचे ल्हान भाऊ आमच्यो ल्हान भयणी कष्टून आसात जिवितान कष्ट नष्ट अणभरां निंदा भोगून आसात त्या संदर्भात आमच्या भवानी एक दीस घालुया आमच्या जिविताचेर एक नजर घालुया जेजूच्या कष्टां मरणांत वांटेली जावंक हांगा आमी एक अवकाश आसा सुमी जेजू ख्रिस्त कल्वार पर्वतार आपल्या पुरसा बराबर चिणयेंतली दुर्बळकाई निर्गतीकपणू हेरांची सेवा त्यागाची तिणी म्हणलो पुरीस घेवन समकोंक लागलो आमी सुमी जेजू ख्रिस्ताचे पाटलावदार त्याच स्पिरिटान बरोवन जेजूचो मोग करून समकोया आमी आतां पुरसा म्हळी Espírito morto, cosoto adapso. पहिले प्रस्ताव आता आम्ही निहाळूया पहिले प्रस्ताव जिजो म्हज्या सगळ्यांक तो क्रूस पिलात मरणाचें प्रमाण दिता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सगळ्या जिजो क्रिस्ता जिजो नजरेताक तुमी म्हजे तशें लढला आनी कितें केल्या दया हो मनीस लोकांक खूब शिकयता आपूण देवाचो पूत म्हणटा मात्र न्हय राया हो मनीस लोकांक खूब रटयता हो एक निरापराधी देखून नाका शिक्षा लायता आनी करता नाका नाका काडटा सुखयता तर वरा हाका तुमकां जाय तशें कुशार मारा एक क्रूर मनशा चिंत त्या तुज्या चुम्याक तुका बचाव करूंक आयिल्ल्या सटबंदराक तुवें अपराधी केलोय आनी मरणाक उपसून दिलोय तितून सुसूक आदरिनातलेल्या त्या शेळयेक शिपायांच्या हातीं उपजिलोय हे मनशा तुजें काळीज त्या वेळार अत्रेकतालें फारीकपणू सोम्याच्या त्या निरपराधी रक्ताक केदें वडलें पाताक हें आमचें केदो वडलो हो अपराध आजुनी त्याच सोम्याक तुज्या भावा भयणी थंय अपराधी करताय थोड्यांच्या स्वार्थाक लागून अधिकारांक लागून पयशांक लागून निराश जाल्ल्या दुखां गळोवच्या त्या तुज्या भावा भयणीचो ताळो आयक ना हांव ह्या समाजीक जिवंक शकना म्हज्या प्रामाणीकपणाक तें मोल ना उर्फेन काम केल्ल्याक म्हाका ट्रान्सफर एका वैरेक हांवें केल्ल्या निस्वार्थी सेवेक प्रतिफळ वडिलांक हांव मानसीक इजा ना ह्या आनीकेच्या संवसारांत हांव जीव आसूनय आज मेलां आनी मुखार हांव आसतना जीवघात करतलो ना मम्मी दयाकन मुजेर आसतो बदलाम असलो बदलाम घाली नाका हांवें तशें करूंक ना म्हज्या पुतांक ह्याच्या खोट्या आशेक हांवें कपलार दिवंक नासलेल्याक ताणें म्हजेर बदलाम घाला हांवें हापिसांतले कांय पयशे पुरोवंक नात हांवें काम पडलां फकत म्हजो मान रक्षा खातीर भई बाबा भयणीनो अशेंच कितलेशा निरपराधी मनीस अनिते वरवीं संवसारांत चलच्या अन्याया वरवीं दुडबादारांच्या अधिकारांच्या शोशणा वरवीं करगतात अपराधी मनीस निरापराधी जावन मजा भोगतात निरापराधी शेळयो ह्या बळप्यांच्या हातीं कसतात कसलो अन्याय हो आनी अनित हो म्हजो सोमी जेजू पळोवंक सकत गी चिंतून पळप ह्या आज जेजूक दिल्ले वरवीं क्रूर मरणाचें प्रमाण तूं तुज्या पेल्याक
तुझ्या बाबाक दिवन आसाई तर मोगाचनो हांवें सुमया खातीर म्हज्या पेल्या खातीर नितीन वावरी जाय तर आमी कितें करी जाय संवसारांतलें अनितपण पयस करया सत उलया आनी सता खातीर झुजया नीती खातीर निंदा भोगतल्यां खातीर मागया मागणे मरणाचे पर्मन पावलेल्या निरपराधी जेजू तुझ्या मरणाची ती कालच तुझ्या मुखार आसा तरी सुमया त्या तुझ्या कश्टांच्या मिस्त्यारा वरवीं म्हज्या समाजाचेर एक दिश्ट घालूंक म्हज्या कश्टातल्या भावांचे रडणे आयकूंक म्हाका एक उदार काळीज दी ह्या आनी ती वरवीं कश्टांचो म्हज्या भावा भयणींचे दूख तुका अर्पिता ह्या समाजांत सता नितीन माया मोगान जिवंक तूं आमकां शिकय सता खातीर दोगदोडी भोगतल्यांक तुज्या नांवा खातीर मरणाच्या फर्मानाक बली जाल्ल्यांक तूं पाव सुमया काकूळ तमचीक मुझे
देड घेण पोटा खातीर कोणा कोणाच्या घरा बागलार चिमटी बर सांबाळाके गोयतेल्या एक गोट निसाके एक घडयेच्या विचे बाकी आशेच्या त्या भुरग्यांचो पाळो तूं आयक जाय तर या आमी आतां शेत सामारा घरा नाका बाई नाका म्हाका मारी नाका हांवें चोरूंक ना बाये बुके खातीर एका हुंड्याचो कुडको मात केलो नाका बाये म्हाका जिवेशी मारी नाका पावस जावन आसा अर्थ ना सोजा गेल्या कामागार आसा चेडवासो ताणें तुल्या भुरग्याक कितले कश्ट दितात पळया या तर आमी आतां हंगार हळ्ळीक थंय क्रूर दुनियाच्या बंदडीन कश्टोवच्या कामागारांक पळप या ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಣ್ಣವ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ತರ ದುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರೆ मोगाचनो असलो बारादी कुरीसी वावयतली कितलीशी जेजूची प्रतिरुपां आमच्या मदें नांतगी तर बाबा भयणी दिसान दीस त्या कुरीस वावोच्या जेजूक नीज नीज तूं पळयनायगी भुरग्यांक पोसूंक जायनासतना कामाक दवरून परती पडोवच्या त्या निरादरी आवय बापाय थंय काळीज कडोवच्या दुकानी रुदन करच्या त्या निराधारी कामाच्या भुरग्यां थंय तूं क्रिस्ताक पळयनायगी एक मोठ शिता खातीर एक कुडको वस्त्रा खातीर ती कितली बळबळतात बाबा आज तुजें काळीज कडयसय त्या कश्टतल्यांचो पोबो तुज्या काळजांत बलये बरी तोपा जाय तर आज जावन आमचो निचेव कसलो त्या कश्टतल्या भुरग्या थंय रुदन करतल्या कामेल्या थंय दयाळाय दाखय तांकां मोग दिवन तांकां फावो तो सांबाळ दिवन नितीन बऱ्या तरान चलय तांच्या जिवनाक तूं एक कांटो जायनाका मागीर आमी बारा भिकू कुरीस वाहून चलतल्या जेजू आमच्या पातकांचो कुरीस तूं वयताय आमच्या भोंवती जिवच्या मनशांच्या जिवनांत कश्टांचो कुरीस वावूंक कारण जाल्ल्या आमकां बक्षी पोरांच्या कश्टांत कारण जायनासतना तांचे कुरीस वळखुपाचे बरें मोल आमकां दी आनी तांच्या संगता तूं चालू कर तांचे जिणेंत बरोवचो लाभय आमीन Sakal kare, वो मत करिए, वो मैं बोलता हूँ। तिसरे स्टेसांव आतां आमी नियाल्या सोम्याच्या कुर्सा वाटेचे तिसरे स्टेसांव म्हजो सोमी कुर्साच्या वजना पंदा पडलो आमी तुका नमस्कारांनी पणप्रांत करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता पळया थंय तुमचो राय पडलो उठया ताका परत्यान पळोवन व्हरा उठना तर मार उठया ताका ताका कित्याक जाय आसलें हें काम आपूण देवाचो पोत म्हणटालो आतां कित्याक देव हाच्या कोमते घेना उठ वेगी उठ ये तुज्या कंदर कुरीस चल वेगी पळया अस्कत जावन वळवळतल्या जेजूक आनी दोळ्यांत रगत नातल्या त्या शिपायांक रक्ताच्यो झरी फारोवन म्हजो सोमी जेजू नित्राणी जाला एक मेट मुखार दवरूंक ताका तांकाना कित्याक ताणें केल्ल्या त्या कोड्यांच्या मारांनी मस्तका वयर तोपुल्ल्या त्या कांट्यांनी रगत वाळोवन तो अस्कत जाल्लो रातभर तो बळबळ्ळो तर इतलो बारादी कुरीस वावोन तो खंय मुखार वेतलो मुखार वचूंक तांकां नासतना तो पडलो
पत्रां झाडांमध्ये धरणीक शेवटलो तर मनशा जेजू बरी आज तुई पडलाय म्हणल्यार उडास दवर पूण जेजूचें पडणें कसलें आनी तुजें पडणें कसलें जेजूच्या पडण्याचेर नदर घाल आनी त्या वेळार जिवितांत तूं खंयसर पडलाय म्हण चिंतून पळय आमच्या समाजांत सबार कुटुंबां बेसांसांक कश्टांक वळवळोंक निर्गतीक जावंक कारण जाल्ले घडणे पडणे जावन आसा आमल पियोवणे सबार दाखले आमचे लागीं आसा ते ನವೆಂಬರ್ 14 ಹಾವೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ವಿಪರೀತ ಚಟದಿಂದ ನೊಂದ ಪತ್ನಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಪತಿ ರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಪತ್ನಿ ಶಾಂತಲಾ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಚೋರಿಯಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕೋಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಾಡಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುಡುಕ ಪತಿ. ही जावन आसात घडितां दिसान दीस दिसाळ्या पत्रांचेर वाचूंक मेळची. हे मनशा तुज्या कुर्सा वरवीं तुज्या कुटुंबान भोगची निंदा नलिसाई हिंसा हाचे वरवीं दुसरी आसा की म्हजे खातीर कश्ट सोसून म्हाका साल्वासांव जोड दिल्ल्या जेजूक हांव आमल पियोवणें म्हणल्या कुर्सा पंदा अडचतां. तुज्या आमल पियोवण्या वरवीं कुटुंब समाजांत तकली उखलून चलोवंक शकना. भुरग्यांक समाजांत मान ना. वयल्यांत घरांत सगळें लढाई असमाधान विराराई तांकां कितें भोगना त्या वेळार वय हांव पडटां निर्धार करतां परत पडटां कुटुंब बेसां करतां त्या आमल पियोवण्यातावन आमकां बाचावी नांगी खंडीत जावन आसा. तर कुर्सा पंदा पडिल्ल्या जेजूक पळोवया तो उठलो आनी मुखार गेलो तरी तर तुंय फूट आनी मुखार वच तर वय भाव भयणीनो म्हजे थंय आजच बदलावण जायसय. जेजू पडलो परत्यान उठलो कित्याक ताचें पयण आनीक संपूंक नातुरलें. त्याच परी त्या कुर्साच्या पंदा शेवटल्या जेजूची देख घेवन परत्यान उठया आमल पियोवण्यातावन सुटका जोडून नवें कुटुंब आमी बांदया. तर आज आमी नवो निचव घेवया. आमल पियोवणे तुज्या जिवाचेर बलात्कार करचो देऊन सारे ताका तूं पाठ कर. जेजूचेर पातयेणी दवरून ताच्या बरवशान आनी मोगान आमचें कुटुंब बांदून हाडया. जेजू कुर्सा पंदा पडल्यार उठलो तशें हांवी ह्या आमल पियोवण्याच्या कुर्सा पंदा पडलो उरतलो म्हूण निचेव करया. मागणे कुर्साच्या वजना पंदा आडसून कश्टातल्या जेजू कृपा आमकां लाभय. आमच्या कुटुंबाचेर एक दिश्ट आमी घालच्याक आमल पियोवणे वायट सवय सांडून कुटुंबाच्या बरेपणांतय उठोवन कुटुंब आमचें नंदन करूंक तुजो आदार आमकां लाभय. हे कश्टातल्या जेजू तुज्या हाती उपसिता आमचें कुटुंब. आमी आमल पियोवण्याक बली जाला आसता आमचें कुटुंब कश्टाता. जेजू आमचें मन परिवर्तीत कर आनी ह्या कुर्सांतल्यान उठोवंक आमकां कुमक कर. सुम्या काकूळ तामची कर.
चौथेच ते सांग जेजू आपल्या दुखेस्त आवयक भेटता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता पुता कित्याक तू अशें गायलाय तुका पळयतना म्हजे काळीज पापसून पुता माय रड नका बापान म्हजे हातीन दिल्ली ही खाल्स हांव संतोषान स्वीकार करता माय हांव सोंसता कश्ट सगळ्या मनशा कुळा खातीर पुता सगळ्या मनशा कुळाच्या आपातका खातीर तू गायलाय तांचे खातीर तू इतले कश्ट भोगताय पुता खांदी खुरीस घेऊन दुखीच्या वळवळ्यामध्ये एकलासान मेटां काडचो जेजू आपल्या दुखेस आवयक पळयता तिका पळयतच जेजूच्या दोळ्यांनी दुखांच्यो झरी व्हालतात कशें तडवीत ती मरी तिचें दूख तिचें काळीज आज तीक्ष्ण बालयेन फापसिलां पळया मोगाचें न्हू कितले कश्ट भोगता सोमी तुजे आनी म्हजे खातीर आतां चिंतून पळोवया कोण आवय पूत कश्टता मोरूंक वेता म्हणटा वगी रावत पूत तो खोटो जालो तरी कोण आवय पुताचे कश्ट पळोवन संतोष पावंक साध्यच ना तेच प्रमाणे घडलें
जेजूच्या माता मुरयेक तुझ्या दोळ्या मुखार तिचो पूत कश्टता वळवळता दुखीन बोबोगलता फिरंगता तरी आपल्या आवय लागीं भोगनांनी कितें सुद्दां कळना आपल्या आवयक तो धैर्य दिता तर मुरी हें सोंसता कित्या खातीर वय देवाच्या खुशे खातीर त्या दीस आपल्या माये लागीं उलयिल्लो जेजू आतां म्हजे लागीं उलोवंक आशेता पापसल्लें गायिल्लें तें काळीज घेवन तो म्हजे लागीं उलयता पूण त्या जेजूच्या स्थानार आशिल्लो हांव म्हज्या आवय बापाय लागीं कशें चलतां तर तुका जीव दिल्ल्या तुज्या आवय बापायची आज भोगनां आयक पुता रडोन कितें वायट तुका हांवें केलां तुका कितें उणें केलां म्हज्या पोटांत 9 म्हयने तुका वावयले तुका पानां दिवन वागयलें पूण तुवें म्हाका ह्या निर्गतिकांच्या आश्र्यांत हाडपा वयलाय पुता तुज्या हातांत एक मूठ शीतकावंक आशिल्लें पूण म्हाका तुवें वीख दिलें म्हज्या जिणयेचो एकच आधार जावन आसलोय पुता तुवें आज म्हाका कोट घालून घरांत हांव भायर घालय मागया मगळा जेजू तुझ्या कष्ट वळवळ्यांत तुझ्या आवयक तुवें मान दिलोय कुर्साच्या मुळांत उबी असलेल्या तिका शिसाच्या तबेन दिलोय आज संवसारांत भुरग्यांच्या स्वार्थ वरवीं निर्गतीक जाल्ल्या आवय बापायांची काकुळट पाव तांच्या भुरग्यांच्या मोतीक उजवाड दी आवय बापायचो महत्व तांकां समजाचें कर सोम्या काकुळट आमची कर प्रणिपात करता येसू मिया जेजू ख्रिस्ता जुदेवांच्या रायाक कुरीस वोवंक बोलना म्हूण दिसता कोणाक कुर्सार मारूंक जावचें ना सकाळीं तावन जेवूंक ना भूक लागता मम्मी इल्लोसो नीस आसल्यार दी पुता हांव कितें करूं पुता 1 शेर तांदूळ हाडूंक पयशे नात पुता पळय तुजो पप्पा तापान न्हिदला ताका वखद खंयच्या पयशांनी हाडूंक पुता देवान कित्याक आमकां ह्या दुबळेकायांत सांडलां असल्या दुबळ्या स्थितींत जियोच्या बदलाक मरचेंच बरें मागणे कष्ट केल्या जेजू तुझ्या कष्टांक आधार दिवचो एक सिरेनाचो सिमाव तूं आमकां कर तुझे प्रतिरूप जावनच्या त्या दुबळ्या धाकट्यांची कष्टतल्यांची सेवा करूंक तांकां आधार दिवंक तूं आमकां शिकय अशें जेजू ह्या वरवीं तुज्या कुर्साचे कश्ट आमी हळू करूंक आमकां कृपा दी हांव पिडेस्त आसतां खबर घेतली हांव बंदीत आसतां तुमी भेट केली भोगाचेर आज म्हज्या सगळींच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना बाबा कितें तुमी केलें आतांच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना बाबा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें
वेरोनिका म्हणली दैरादीक स्त्री एक तूं आल्यान म्हजे मुखामळ पुसोंक लागली. म्हाका इतली दादोसकाई जाली. तिच्या त्या मोगाळ खरणेक हांवें म्हजे मुखामळ तिच्या तूं आल्याच्यार कंसायलें. म्हज्या भावा, जेन्ना तूं हेरांच्या कश्टान पावताय, जेन्ना तुजें काळीज तांचे खातीर कळवळायेन आनी मोगान भरता, तेद्वा हांवें तुज्या बऱ्या खरण्याक थंय म्हजें मुखामळ कंसायतालो. तुज्या हर एक सेवेंत म्हजें मुखामळ तूं देखतलोय आनी गटाई आनी बुजवान जोडतलोय. मागया मोगाळा जेजू, दी आमकां धैर्य आनी कृपा हेरांची गरज समजूंक आनी तांच्या कश्टान पावोंक. तुजें मुखामळ आमच्या भावा भयणी थंय पळोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळत आमची कर. जेजू दुसऱ्या पोटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कुर्साचें वजन वळोवंक म्हाका जायना जालें आनी हांव परतून कुर्सा पोंदा पडलो. हे म्हजें दुसरें पडणें. निर्बल सकात आस्कात कूड आनी की लांब वाट म्हाका आसा, पूण पडुल्लो उठोवंक आनी मुखलें मेट दवरूंक तांगना. शिपायांनी म्हाका मारतना लोडतना कुरी सोडून दवाशें म्हाका भोगलें, पूण म्हज्या मोगाळ बापान ताच्या पोरचे खातीर म्हाका दिल्लें तें मीस हांव तिरस्कार करूंक म्हाका खुशी नातली. हांवें उठा जाय पडलें आनी कुरीस घेवन मुखार सामको जाय सासलें, कित्याक केवळ तुज्या मोगा खातीर. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, म्हजें तें आसली चोर सकात एकठावन हांव फुडें समकलो. हाचे तावन तुका एकलीच हांव आसा. तुवें तुजो कुरीस वयतना म्हजे बरी तुवें पडोवंक पुरो, पूण दये करून तुजें मीस हांव सांडी नाका. घे तुजो कुरीस, म्हजो पाटलाव कर. समस्यांक तुज्या थंय जायत व्हरूंक सोडी नाका, कित्याक कश्टा वयर तुका जायत व्हरूंक तुजें थंय बोळ आसा. जें कितें हांवें आरिगारां सांगलें तें तुका हांव सांगतां. घे तुजें अंतुळ आनी सल. मागणे मोगाळा जेजू, आसात साबार घडयो म्हज्या जिवनांत सलवणे वयर सलवण्यो म्हाका हाडच्यो.
तवळ हांवें धैर्य घेवन तुजो पाटलाव करूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकूळ तामचीकर स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू सोम्या, कित्या खातीर तूं इतले कश्ट सोंसताय? कोणा खातीर तूं दगदताय? सोम्या, संवसारार बरे फोन केल्ल्या तुका कित्याक ह्या परी वळवळयतात? जेरुसलेमाच्या दुवानो, तुम्ही मुजे पासत रडा नाका, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. पळय मनशा, कितले मोबाळ काळीज आसुल्लें त्या जेरुसलेमाच्या स्त्रियांतय. कश्ट नाशिल्ल्या त्या जेजूक लोकातावन मेळिल्लें कितें? निंदा आनी हिंसोणी, अपमान, नालिसाई. मनशा रूप घेवन आशिल्लो जेजू हें कशें सोंसतालो? एक मोवाळाचें उतर त्या लोकातावन ताका मेळ्ळें गी? खंडीत ना. ह्या वेळार त्यो स्त्रियो जेजूचे कश्ट समजतात. जेजूच्या दुखांत आपलें दूख मेळयतात. जेजूच्या मिसांव कामान जेजू संगी साक्षी जावन रावतात. माय, म्हाका स्वीकार कर माय. म्हाका गोवान गाळात रावन भायर घाला माय. दोती खातीर दिसान दीस झगडटा. पियोंक पयशे दी म्हूण कश्टिता. पियोन येवन म्हाका मारता. पोर आंगार चिमणे तेल वतून उजो दिवंक आयलो माय. माय, ह्या समाजीन म्हाका सर्वांनी सांडलां. तूं पुनी स्वीकार कर, नातर खंय पुनी बांयत उडोवन मरता. आई लायंगी हांगा तुजी वर्दी हाण. तुका काजार केल्लें घर घडपाना. फाट बागोवन सुन्या बरी गळोवंक तुका तांकाना. सल पाटी, तुवें त्या कोणान लोळाचे ते दाडा तुका बूद येता. पळय मनशा, काळीज आसा तर पळय. ह्या स्त्रियेचें करून बरीत चिनी पळय. कुटुंबांत शिक्षा इजा सुकुली ना. समाजीन स्थान मान ना. अकरेक ती वाडिल्ल्या घरास तिका आसरो ना. कसली हृदय विद्रावक स्थिती तिची. कसले नरक सदृश्य जिवान तिचें. कोणाकडे सांगतली ती तिचें दूख? तर तिका बुजयतलो जेजू खंय आसा? तर मनशा, तूं त्या स्त्रियेचें रुदान आयकतलोय. जेजू आशिकी चिंतून पळय. आज जावन तुज्या चिणयेचो देई कितें? मागणे. मोगळा जेजू, रडतल्या स्त्रियांक तुवें बुजायलें. आमच्या समाजांत दगदतल्या शोषणीक ओळख जाल्ल्या स्त्रियांक बुजोवंक एक उदार काळीज आमकां दी. स्त्रियांक मान गौरव दिवंक आमकां शिकय. तांची दुखां पुसून काडूंक, मनशा सारकी मनीस जावन दैवीक दिश्टेन तिका देखूंक, तिच्या दैवीक मांडावळींत तिचे श्रेष्ठ स्थान समजूंक आमकां एक नितळ काळीज दी. सोम्या काकूळ तामचीकर तुझे कुशीर सोम्या हांव काल जाता. तुझे कुशीर हांव काल जाता. तुझे सेवे सदां सोम्या ती रावता. तुझे सेवेत हांव ती रावता. खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. आनी खुस्सार मारची सुवात लागींच आसा. त्या जेजूक आनीकी चड निश्चुरायेन चलया. एक मार बसतना तो धरणीक कोसळ्ळो.
कितें परत्यान पडलो गी तो तक्षण उठया ताका मान ताका आंबोन व्हरा ताच्या हट्टाक आमी केदींच भगवानाव 3 दिसांनी देवाळ कोसलावन नव्यान बांदतलो तोच मू तर तूं कित्याक उठोवंक शकनाय पळया खुर्साच्या वजना पंदा धरणीक शेवटल्या त्या जिजू ते दोळ्यांत रगत नातिल्ले शिपाई ताका कशें कश्टितात खुर्साच्या वज्याक खान दिल्लो जिजू लालेता कोणी आपणाक कुमोक करीत गी ना ना देवाच्या पक्षेक असो मनीस हांगासर कोणच ना तर मनशा पळय त्या जिजूचो अचल बावड जिजू भियेलो देवाच्या सुडवणेंत भागीदारा जाल्लो जिजू मनशांच्या कश्टान धगदान भगवान आसता सल्वा समाजाच्या त्या गुड्यार समकलो पूण मनशा कश्टांक धगदाता तुजो भवड कसुल्लो जिजूच्या भवडतेचे एक पाळपुणी तुझ्या जिवितांत रोंबलांगी चिंतून पळय त्या तुझ्या सोम्या खातीर एका सुता तितलो कश्ट तुका मेळ्ळात तर तुजी प्रतिक्रिया कसली देवाक फुटफुटची पितीसपणा आदारची बोंब्या पुजा करची धर्म सांडची मनशा हेच तुझ्या जिविताचे निमाणे पडणे ह्या पडण्या उपरांत तू उरोवंक शकनाय कित्याक देवा आनी तुजे मदलो संबंध तिरकुट करून उडयतात देव तुजो मोग करूंक चिंतना बोंब्या कोसून वेंगताय देव तुजे कडे उलोवंक आशेतना पितीसपण म्हूण चिंताय देव तुका सोडवणेच्या तेलांत मागतना गोबर माटमंत्रांनी तें भश्ट करताय तेदना तूं ससनांक पडटलोय पळया देवा थावन पयस गेल्या एका कुटुंबाची कराळ काणी तुम्ही आयकया आमच्या गोट्यांत येदोळ 3 गोरवां मेली माडाचे नाल पुरा पाड जातात गद्यान बात पुरा खंचोन गेला कांय हे बुताचे उपद्र आसतले आज वचून बोटाकडे बोळमे विचारून ये जाय देवान मुजे कित्याक इतले कश्ट धाडल्यात गी पळय म्हजो घोव हुशार नासता मांद्रेक लागला भुरगीं जल्मात हावनच पिडेस जिणी लासून खातात असली दुर्बळकाय देव आसलो तर हें पुरा कित्याक धाडतो खंडीत जावन देव ना त्या पुजारी गेली भुताक पातयेतात कितले सुशेग आसात पळय ती त्या शेजारच्या पासकामाक म्हज्या दोळ्या मुखार भूत शिकयली तर तुका हांव कोला दितलो मागणे जेजू कष्टतेल्या सेवका आमच्या या अनुपकारा वरवीं दिसान दीस तू कुर्साच्या पंदा चिडून कष्टाताय जेजू तुका वळखूनचे एक प्रेरण आमकां दी तुज्या कश्टांत आमचे कश्ट आमी मेळोवन धैर्यान आनी तुजेर पातयेनी दवरून फूट करूंक आमकां आदार दी कश्टांक आमी केदींच भियनाशे भावार्थांत आमी केदींच दंडल नाशे आमकां हात दिवन सांबाळून व्हरू आनी परत उठोवन मुखार वचूंक आमकां बळ दी सोम्या काकूळ तामची कर ताचे आंगोस्तर काडा हो दगलो भोव मोलादीक तो आमी पिंजून काडचो नाका तो आमी सर्ती घालून कोणाक वेता पळोवया म्हजी आंगोस्तरां आपणा मदें ताणें वांटून घेतली म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली ह्या समाजींत वस्तूर नासता मान होगडावचे कितले मर्यादेचे म्हणलें हांव जाणा पूण म्हज्या सोम्याक देवाच्या पुताक ही गत कित्याक फावो जाली खंयच्या चुकी खातीर म्हज्या सोम्याची मर्यादे तांणी विणगी केली फै निंदा शिक्षा ताच्या वयर परत्यान अवमर्यादे जेजू हिंसर सत्ता मनीस जाल्ल्याक हे कश्ट चिंतना कूट सगळी गमेता कुडीच्यो शिरी शिरसतात जेजू म्हज्या राया हांव आतां चिंतून करगता त्या दीस कित्याक हांव तुका अमर्याद करूंक पावलो
जेजू तू म्हज्या खोट्या पथकां वरवीं अवमर्याद भोगताय तर हांव आज म्हज्या खोट्या सालींनी म्हजी मर्याद विकता. म्हज्या निष्कळपणाचो दगलो 4 जाणां मदें सोडती घालून विकता. हे मनशा नियाळे इतल्या उदरगतेंत, इतल्या समजोणेंत, इतल्या घनान तूं मुखार आयलोय तरी मनशाची बरी जियोंक तुका लज दिसनागी. तुज्या जिविताची पानां पडटशीं तर सबार दाखले तुका मेळटले. वस्तरू मारकाय जालां, अर्दे विणगे वस्तरू घालून भोंवची, हेरांची कामुकी दृश्टेक इडें दिवची फॅशनां कितली नात. ब्लू फिल्माचो धंदो वाडला. आमचे युवाजण कितलेशे ह्या वायट सवयीक बली जायनात. स्त्रियेन अनैतीक वेव्हारांत तिचे नैतीक मोलां वगडायल्यांत. कितलेशे दाखले मेळनात की आमच्या दिसाळ्यांचेर टीव्ही, इंटरनेट, व्हिडिओ कामुकीपणाक एक आरसो जाला तर खंय उरलें ह्या वैज्ञानिक प्रगतीचें मोल. मागणे ए मोगळा जेजू अनिष्कळपण पाताक कितले मारेकार. मान मर्याद लस माणसुगी ह्यो संगती कुशीक लोटून वायट कोंडांत लोळटना सबरपोटी जिविताक म्हाका आपयलाय. म्हज्या पथका खातीर त्या कालवार गुड्यार म्हजे खातीर त्याग आनी प्राचित केलाय. म्हजे खातीर सोम्या तुजो आमलीक दगलो समेत तुवें अर्पिलय. वायट हळशीक करणेक संपूर्ण तरान पयस उरचे खातीर तुजें बलिदान म्हज्या साल्वसावाची वाट जावन दी. सोम्या काकोळत आमची कर. जेजू कुर्सार कळयतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मी जेजू ख्रिस्ता. सुमार सकाळीची 9 वरां जाते. जेजू कुर्सार मारच्याक ते व्हरून गेले. ताचे हात पाय तांणी बांधले आणि ताका कुर्सार जोडलो. ताचे कुर्साचेर ताचे हात जोडले आणि निष्ठुर खिळे ताच्या हाता पायांक तांणी मारले. 3 खिळ्यांचेर जेजूची सगळी कूड त्या कुर्साचेर उमकळतली. जेजूक कुर्सार खिळवून जातच पुरीस तांणी नीट केलो. जेजूच्या अपराधाची बरवणी कुर्साची अशेर बरोवन घाली. जुदेवांचो राय. पळय मनशा जेजूची ती कूड 3 निष्ठुर खिळ्यांचेर त्या कुर्सार उमकळटा. एकडी चिंत मनशा तुझ्या कुडीक एक कांठो लागत तर तू कितें करताय? रडताय, बोबो घालताय. तर मनशा जेजूच्या हाता पांयां भितर किळे वेताना तो कितलो वळवळलो ना, कितलो रडलो ना. पाप त्या घडये कितली भोब घाल्या आसतली. एक किळो ताच्या हातांक मारतना ताच्या कुडींतलें रगत कितलें वाडलां आसतलें. खंडीत जावन मनीस जाल्ल्याक हे कश्ट नाकात. तरी फुडें आसतवर मनशा हे तुज्या आनी म्हज्या क्रूर पातकाचे किळे, तुज्या आनी म्हज्या अपराधाचे किळे. मागणे 3 किळ्यांचेर उमकळच्या जेजू आमच्या जिवितांत दिसान दीस तुका किळोवंक आमी भायर सरल्या. आमच्या भावा भयणीक एक किळो आमी मारल्यार तो तुज्याच कुडीक आमी किळयले बरी. दी सोम्या एक बरें काळीज आमच्या भावा भयणींचो आमी मोग करूंक तांचे खातीर मागूंक. सोम्या काकोळत आमची कर. Sa
12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या कष्टांच्या शुक्रारा दनपारां सुमार 3 वरार ह्या संवसारान जेजूचे पॉइंट संपूर्ण जाले मनशाच्या पातकांचो अध्याय इतल्यार संपदलो सुमार 6 वरां कुर्सार 3 किल्यांचेर उमकळून जेजून मनशाच्या सर्वस्वाची चारित्र्य संपूर्ण केली नव्या संवसाराचे नवे मिसांव मनशाच्या हाती उपसून जेजू परत बापा सरशी पाटी गेलो तर मनशा जेजूचे मिसांव तुझ्या खांद्यार आसता तुझी जबाबदारी कसली कुर्साच्या वळवळ्या मध्ये 3 शब्द जेजून उसारले ते तुझ्या जीवनान तुझ्या दिसपट्ट्या सालीन तुझ्या नाट्यान तुझ्या कामांनी प्रतिफलित जातात घे तुझे जीवन सुताचेर बांधून हाडी जाय तसली जावन आसात ते शब्द बापा तांकां बक्षी पूण बक्षण्याचो स्पिरीट म्हज्या जिणेन खंय लिपला तुझ्या जीवनांत एकच एक बक्षण्याचे उतर आसते तर आज संवसारांत इतले रक्तपात जाते घे कितलेशे जीव त्या रक्ताच्या कोंडान पडून वळवळून मरते असते गी तर मनशा तुका आनी त्या पिलाताक फरक कसलो मागणे कुर्सार आपलो जीव बलिदान करून भेटयलेल्या जेजू हेरांच्या जिवाक गौरव दिवंक आमकां शिकय तो आम सोपेलो आमच्या रक्ताचे रगत आमच्या मांसाचे मांस म्हणून जाणा जावंक आमकां कृपा दी जीव म्हणलो तुज्याच दैवीक सैमाचो एक वांटो म्हणून आमी समजोवंक हो जीव आमचो आनी पेल्याचो रक्तची जबाबदारी आमकां आसा म्हणले जाणा जावंक आनी शांती समाधान आनी बक्षण्याची एक बरी जिणी जिवंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुळता आमची कर Naman tuka, Govid kusa, naman amcha, muga guta, naman kusa, saiwanta, naman kusa amcha somyacha. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मायंच्या हातान दितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता पल्या शब्द दबाजीक परजेसो दीस या दिसा मेल्यो कुडी कुर्सार उरोंक नजो त्या देखून पिलाताकडे कबलत मागोंक जाय कुर्सार ते मरण पावोंक नान तर तांचे पाय म्हूण तांकां जिवीशी मारा आनी कुर्सा वयलो कुडी देवया जेजू पयलेच मरण पावला ताचे आत पाय मोडची गरज ना म्हज्या पुताची ती निर्जीव कूड म्हज्या आती दियात पुता 9 म्हयने ववयली तुजी कूड आज म्हज्या हातान निर्जीव जावन आसा कितें केलें पुता तुका ताणी वय मनशा पुताच्या निमाण्या मरणाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या मुरगेच्या काळजांतली हिंस भोगणा हजार दुखाच्यो बालयो तिच्या काळजांत एकाच सुफरा रोंबल्यो कितले भयंकर कितले करुणाजनक दृश्य ते मरी तिच्या पुताची निर्जीव कूड आपल्या हातांनी घेतले कितले सोसले ना मुरयेन त्या वेळी चिंत मनशा तुझ्या खातीर रगत भरयल्ल्या क्रिस्ताच्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक तूं फाटी करताय तर तूं निर्जीव जालाय तुका मरणांत हाडून जिविताक उतरायल्ल्या त्या सुम्याचो तूं मोग करिनाय तर तूं निर्जीव जालाय क्रिस्तांव धर्माचे मूळ जावन आसच्या त्या भोगसण्याचो मोगाचो सेवेचो स्पिरीट तुजे थंय ना तर तूं खंडीत निर्जीव जालाय मागणे सोम्या जेजू
कुडीन तू निर्जीव जाल्यारी हे आत्मीक निर्जीवपण नाही तुझ्या उतरान ससनाचे जिवीत आमकां जोडून दिलाय तरी सोम्या जिवीत दिवच्या तुझ्या थंय सबार पोटी आमी शेळयल्या ह्या खातीर जेजू तुझ्या लागीं भोगसाणें मागता तुझ्या मोगान आमचे काळीज बड म्हूण मागता आमी भावार्थांत जिवाळ जावन हेरांकी जिवाळ करूंक कृपा दी सोम्या काकुळता आमची कर Sodawestersaw, Jesu Knike Pitat. Amin tuka namaskara pranawat kata Yesu miya Jesu Krista. Polaya, Somia Jesuची मनशा शैंबाची चरित्रा इतल्यार संपली. जेजूची संवसारीपण त्या सपुलक्रांत अखेर जाले. मनशा खातीर आपल्या रक्ताचो निमाणो थेंबा पर्यंत वारयल्लो जेजू आपणाक सगळोच खाली करून बापाक समर्पिता. तर ये मनशा धुळी जावन आयिल्लो तूं धुळीक पाठी वेतलोय. तुजी नासवर कोट त्या फोंडांत किडे खातीर उडास दवर. या संवसाराच्या अकरेच्या पैना वेळार तूं कितेंच वरसो नाय. तुवें या संवसारान कितें बरें केलें तें तूं बापाक समर्पितलोय. फकत दन दिरव्यांनी ग्रेसकायेंत सुखा संतोषान जियेली तुजी कूड धूळ जावन वेतली. आज तुझे जिवीत त्याची सुख समर्पणक तू कशी वर्ताय तर पयलें तुझ्या बरेपणाक किडे खावची ती ग्रेस गायी फोंडांत निकेपी ती लेखावर ती ग्रेस गायी तुका वायट वाटेक व्हरता. हग्याचें मोसराचें बी तुजे थंय ती वमता. जेजूक तूं तुज्यो बऱ्यो करण्यो समर्पणक चिंताय तर तुजे थंय आसच्या वायट सवयो पयलें फोंडांत दांप. आमाल पिवणे भ्रष्टाचार राग हगे मसर सोरपण हेरांक नगवचें पिर्तिसपण आदरची हे वायट अवगुण फोंडांत पोरू. तवळ मात्र तुजें जिवीत जिवनपणांत बदलतलें. तुजें जिवीत नवें जातलें. संपवणी. एका काळार अवमानाचो नालिसायाचो संकेत जावन आसलो कुरीस जेजूच्या कश्टा मरिपात पवित्र जावंक पावलो. कुर्सा मरिपात मात्र मनशांक साल्वासांव आसा म्हणटा जेजू क्रिस्त. तर आमच्या जिवितांत येवच्या कुर्सांतावन आमी पयस सरूंक फळाफळ घेवंक कित्याक चिंता. मुखार आमच्या जिवितांत कुरीस मोगान आमी स्वीकार करया आनी जिविताची कुर्सावाट सदांनीत सोम्या संगी आमी सोंपुया. तवळ कुर्साच्या सावळ्यांत विशय आमकां मेळटलो. रोडूंक मेळया आमी